नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार हांव दिप्तिका कोडकर गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। पुलिशेक भियेनासतना विदेशी पर्यटकांनी मोडले येरादारीचे नेम, गाडयो घेवन काडलो पळ हरमल वाठारांतलो प्रकार। क्रिकेट मॅच पळयतना पाकिस्तानाक चियर करता म्हणून मागपाक लायली माफी, कळंगूट वाठारांत घडलो लजेक घालपी प्रकार, व्हिडिओ व्हायरल। विद्यार्थ्यांक दिले शिक्षेवेल्यान पालकांनी शिक्षकाचेर काडलो फोग, सांगेच्या मिरेकल्स हायस्कुलांतलो प्रकार। म्हापशा 4 व्हिलरीन दिलो दुचाकी चलोवप्याक धपको, दुचाकी चलोवपी गंभीर उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केलो भरती। सांखळेच्या देसाई नगरांत धुमाकूळ घालपी गव्यांक रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घालो धांवडावन, गव्यांच्या वावराक लागून लोकां मदीं पातळिल्लो भंय। आनी तुयेच्या इलेक्ट्रॉनिक सिटीचे काम पुराय जातले तरी केन्ना विचारतात थळावे लोक, स्लो मोशनान काम चलिल्ल्यान उक्तायली तिडक। आता खबर विस्तारान। रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडपा खातीर ट्रॅफिक आनी येरादारी पुलिशेन सद्याक नेटान मोहीम सुरू केल्या। सबंद गोंयभर ही मोहीम चालू आसा, पूण विदेशी पर्यटक मात ह्या मोहिमेक सहकार्य करतना दिश्टी पडना। रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडपा खातीर हरमला मोहीम सुरू आशिल्ली। कोणे हेल्मेट घालूंक ना, कोणा कडेन परवानो ना, कोण ओव्हर स्पीडीन गाडी चलयता हाची तपासणी सुरू आशिल्ली। इतले मजगती हरमला भोंवडी करपाक आयिल्ल्या विदेशी पर्यटकांक तपासणी खातीर रावपाक सांगले, पूण ह्या पर्यटकांनी आपल्यो गाडयो थांबयल्यो ना। कांय पर्यटकांनी जाल्यार पुलिशेक भियेनासतना गाडी घेवन पळ काडलो। कांय विदेशी पर्यटकांच्यो गाडयो पुलिशेन फाटल्यांतल्यान ओडूनय धरपाचो यत्न केलो, तरी लेगीत हे मुजोर पर्यटक पुलिसां सयत आपल्यो गाडयो फुडें घेवन गेले आनी पुलिसय हो प्रकार पळोवन कारवाय करिनासतना वोग गिरावले। एनफोर्समेंट ऑफ ट्रॅफिक लॉज वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज एनीमोर। लॉट ऑफ दिस tourists who have come are misusing our laws. They think it is free for all. Maximum tourists here are some foreigners. We are finding them without helmets. So we are taking action against them by booking them under the various provisions of the Motor Vehicle Act. And the tourist taxis or any other private vehicles without seat belts are also being challaned. We are going to continue this drive at different locations all over Pernem, also at Mopa Traffic Cell, with the cooperation of Pernem Police Staff, Device P Pernem, and PI of Mopa Police Station and Mopa Traffic Cell. So there will be a combined effort from all the agencies to ensure that violators are going to be prosecuted. We will go head on and we will not tolerate any more violations, due to which fatalities are increasing as they are taking the laws very lightly. पेडणेच्यान आमचो खबराकार विनोद मेथर। क्रिकेट मॅच पळयतना पाकिस्तानाक चियर करता म्हणून माफी मागपाक लावपाचो प्रकार 2 दिसां आदीं कळंगूट वाठारांत घडलो। हे घडणुकेचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्या उपरांत हो प्रकार उक्ताडार आयलो। हे घडणुके उपरांत कळंगूटच्या कांय लोकांनी थंय वचून त्या मनशाक जाप विचारली। इतलेंच न्ही तर ताका दिमी घालून कान धरून भोगशिणे मागूंक लायले। कळंगूट वाठारांतले एके घडणुके वेल्यान 3 व्हिडिओ व्हायरल जाल्यात। पयल्या व्हिडिओन एक विदेशी पर्यटक पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड हांचे मॅचीचे चित्रीकरण करतना दिश्टी पडटा। हो पर्यटक एका थळाव्या मनशाक विचारता, हे लोक चियर कोणाक करतात? ते म्हणटात पाकिस्तानाक। कित्याक अशें विचारतकीर ते सांगतात की हो मुस्लीम वाडो म्हणून। Who is playing? You're cheering for New Zealand? Pakistan. Really? Why? This is Muslim area, all Pakistan. This is all Muslim area. Okay. हेच घडणुके वेल्यान कळंगूटचे कांय थळावे लोक वचून त्या मनशाक जाप विचारतात।
इतलेच न्हय ताका दिमी घालून कान धरून भोगशिणे मागूंक लायतात. आयक रे तू गोंयकारांक सॉरी म्हणटा आख्या इंडियेक सॉरी म्हणटा जोबरार येवपाक कितें जाता मार मार कानाक कानाक धर आणि अपॉलॉजी मार हात जोड आणि आपण आय लव्ह इंडिया I love India, Baba. I really love India. हिंदुस्तान भारत माता की जय. बोलो रे बोलने को क्या होता है. गोमंतक टीव्हीन थळावे पोलीस अधीक्षक दत्तगुरू सावंत हांकां विचारतकीर तांणी सांगलें ही घडणूक फाटल्या 2 दिसांची. थळावे लोक स्वताच वेगवेगळे अल्पसंख्य घटकांक घरां भाड्यान दितात, तांकांच फुडें ते त्रास दिवपाक अनमनतात अशेंय तांचें म्हणणें. ह्या घडणुकेक लागून समाजांत रागाची भावना पातळ्ळ्या. झुंडशायेन वचून कोणाक दमदाटी करप वा ताका लजेक घालप हो प्रकार कायदो हातांत घेवपा सारको आसा. पुलीस आनी सरकारान ताची बेगोबेग दखल घेवची अशी मागणी नागरिकांनी केल्या. कलंगूटची घडणूक सामकी राग येवपा सारकी आसा. एक कोण तरी मनीस सांगता की हांगा मुस्लीम वाडो आसा, ह्या मुस्लीम वाडो आसा म्हणलें म्हणून ताका दिमी घालपाक लावप, ताका कान धरपाक लावप, ताका भारत माता की जय म्हणपाक लावप, ताका लज करप, ही घडणूक सामकी धार्मीक राग येवपा सारकी आनी धार्मीक तणाव निर्माण करपा सारकी आसा. कोणाक आमी अधिकार दिवंक ना की कोणा कडेन वचून अशे तरेन लोकांक माफी मागपाक लागप. अरे मुस्लीम वाडो हांगा आसा म्हणपाक अधिकार आसा. कोणेच त्या लोकांनी भारताच्या विरोधात निषेध करपी किंवा भारताच्या विरुद्ध घोशणा दिवंक नाशिल्ल्यो. पाकिस्तान वर्सेस खंयची तरी एक देशाची मॅच चलताली, तेणी पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणलें आसत, ते ताणें म्हणलं काय ना कोणाक खबर ना, पूण थंय लोक पाकिस्तानाक सपोर्ट करतात अशें ह्या मनशान कलंगूटच्या नागरिकान म्हणलें. म्हणून ताका येवन त्रास दिवप, ताका माफी मागून अक्षरशा ताका लोकांनी थंय धमकायलो. ही घडणूक गोंयच्या शांततेक वेर हाडपी आसा. ही घडणूक म्हाका दिसता धार्मीक उद्रेक करपी आसा. अशे तरेचो धार्मीक बावटो घेवन मस्ती करपाचो, दादागिरी करपाचो अधिकार आमी कोणाक दिवंक ना. म्हाका दिसता सरकारान आनी पुलिसांनी ह्या घडणुकेची दखल घेवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शुक्रारा सांगेच्या मिरेकल्स हायस्कुलांत घडिल्ल्या घडणुकेक लागून पालक आनी शिक्षकां मदीं बरोच वाद जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 7वेचे विद्यार्थी आपल्या वर्गांत बोवाळ घालताले, देखून तांकां 2 फावट शिटकावणी दिवन लेगीत जेन्ना विद्यार्थ्यांनी बोवाळ घालपाचें बंद केलें ना तेन्ना शिक्षकान भर वतान मैदानाचेर भोंवताळे मारपाची ख्यास्त तांकां दिली. ह्या ख्यास्तीक लागून कांय विद्यार्थ्यांक घुंवळ आयिल्ल्या कारणान हॉस्पिटलांत भरती करचें पडलें. ह्या शिक्षकाचेर हरकत घेवची अशी मागणी ह्या पालकांनी केल्या. ना ते करूं शकत ना. आयज रूल आसा, तेंच्याच भुरग्याक पनीश करपाक जायना. मेन म्हळ्यार कितें जाता, हांव रिक्वेस्ट करता एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन, हे भुरगे सकाळ फुडें उठपाक त्रास करता तेन्ना ह्या भुरग्यां खातीर सकाळ ते आवय बापूय तेंचो नाचता तांकां टिफिनाक घालून दिता. हो टिफीन कित्याक खाता, इंटरवलाक खाता भुरग्यांक, मदीं काय खावपाक मेळना. आनी हे भाशेन जर पनिशमेंट मेळ्ळें जाल्यार ह्या भुरग्याचे हाल जावपाचें कितें. आतां हांगा म्हणटा आमचो तो प्रिंसिपल सांगता की स्टॅमिना जाय म्हणटा. आतां कितें सूप केन्ना पिवपाचो सूप आनी हें तांकां. तेन्ना गव्हर्मेंटान सांगलें न्हू तुमी त्या भुरग्याक पनीश अशी दिवपाक जायना ह्या इतले वतांक. आनी हो जो पळय आतां उलयता आमी पळय तो उलयता तो सारके एटिट्यूड गेलो. तो समजा तो 9th शिकयता, हे भुरगे 7th तुका कसलोच अधिकार ना ताका पनीश करपाक पयले सुवातेर. तेन्ना हांव मागता प्रिंसिपला कडेन जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेवपाक. असलो एटिट्यूड सराक आसपाक जायना. पनिशमेंट दिल्लो बिकॉज आमगे क्लासींतलो एकलो चेडो बोवाळ मारपाक लागलो, देखून आमकां सगळ्यांक येता आनी एक प्लेट जायसर आमकां भरपूर रावंड मारपाक लागले. ना हेच्या पयलीं आनी खंयच्या टिचरीन ना आतां तो टिचर आसता कशें बिहेवियर कशें आसता टिचराचें. व्हेरी बॅड. व्हेरी बॅड. ओके. तुमकां शिकयना तरी तुमकां पनीश दिता. See, parents can say many things, but it is also difficulties on teachers. Parents should understand that it is not easy on the part of teachers. We are teaching in classrooms, in other classrooms. Students also should stay silent, and I actually request the parents also, because with this COVID period of 2 years, parents are also becoming too lenient on their children, and teachers are left with no option. Many of us are not ill-treating students. They should understand that we are not here to ill-treat students.
because we have children ourselves. We have children ourselves. It's not about ill treating. Many parents will ask teachers, this should not be done, that should not be done. What should teachers do then? Is my real question. What teachers should do? And this is in specific during this COVID period of 2-3 years that we as teachers are facing problems. What will you do in a classroom when an entire classroom is creating havoc? Teachers are left with nothing. The moment you touch them, parents come here and question. So is it wrong that we give now, for example, like today, I made the entire classroom run for 10-15 minutes. Is it wrong? Who are we going to go? शुक्रारा सकाळी म्हापशा ग्रीन पार्काकडेन आशिल्ल्या फ्लायओव्हरा पोंदा 4 चाकी आनी दुचाकीमध्ये अपघात घडलो. फ्लायओव्हरा पोंदा बस लोकांक घेवपाक राविल्ल्या कारणान फाटल्यान आशिल्ली 4 चाकी गाडयेन उजव्या वटेन वतना फुडल्यान आशिल्ल्या दुचाकीक नेटान धपको दिलो आनी हो अपघात घडलो. ह्या अपघातान दुचाकी चलोवप्याच्या पांयाक गंभीर दुखापत जाल्या. हाचो फुडलो तपास चालू आसा. शुक्रारा साखळे वाठारांत 2 गवेरेड्यांनी खवदळ घालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण साखळेच्या देसाय नगरांत सकाळ सावन 2 गवे घुशिल्ले. देखून पुराय वाठारांत भिरांत पातळिल्ली. थळाव्यांनी बेगोबेग रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळीत केले. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी वेळ वगडाय नासतना घडणूक थळार पावन गवेरेड्यांक रानांत धांवडायले. तुयंग हॉस्पिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या कामाक वेग ना. फाटल्या 2 वर्सां सावन इलेक्ट्रॉनिक सिटी आणि तुयंग हॉस्पिटलाचे काम स्लो मोशनान चालू आसा, पूण अजून मेरेन हे काम पुराय जावंक ना. इलेक्ट्रॉनिक सिटी आणि तुयंग हॉस्पिटलाच्या कामाची स्थिती कितें आसा हें कोणाकूच खबर ना. सरकारान पेडणेच्या ह्या 2 प्रकल्पांचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ले दिश्टी पडटा. देखून सरकारान ह्या 2 प्रकल्पांचेर लक्ष घालचें अशी मागणी तुयेचो उपसरपंच निलेश कानोडकारान केल्या. पूण ही येदी व्हडली ही दिव्य जी इमारत बांदल्या, जी हेल्थाक लागून आसा, आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ह्यो अपग्रेड करून येदे व्हडले हॉस्पिटल बांदल्या, जी इतली वर्सां अशीच पडींग आसा आनी तेजेर कोण जाप दिना, कोण तेजेर प्रायोरिटीचेर कोण कितें उलयना, कोण तेजी सिरियसनस घेयना. सो म्हाका अशें दिसता की शिबीर जेन्ना उद्घाटन आमचो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत करतलो तेन्ना हेजेरूय तेणीन मातशें एक भाश्य करपाचें की ही जी इमारत जी जातली ही कायमस्वरूपी लोकांक फायद्याक उरतली, जे मोफत मेळटले हांगासर सगळे सुविधा. थंय तरी एक चॅकअप जातलो आनी तांकां मागीर खंय तरी वचून तुमी रिपोर्ट हाडात कितें तरी जायतले तें नकळो. बट हांगासर एक फूल फ्लॅज तांकां हांगासर एक उपाय म्हणून हेल्थ इश्यूज जो आमचो पेडणेकारांचो आसा तो सुट्टलो, कित्याक हे डायरेक्टली GMCक लिंक आसा. ताका लागून म्हाजी एकूच विनंती आसा आमची माननीय मुख्यमंत्री कडची, कित्याक पेडण्यांसून आमी एक मांद्रे मतदारसंघूय आसा जेचो स्वता पालकमंत्रीय मुख्यमंत्रीच आसा. ताका लागून हांव विनंती करता की त्या दिसा तेंच्यांनी मातसो टायम काडून भलायकी मंत्रीक घेवन हांगासर येवपाचें आनी मातसो हांगासरूय तेणी लक्ष घालपाचो आनी हांगासरूय मातशें तेणी केन्ना सुरवात करतले नाल्यार स्टेटस कितें आसा हेवूय कळोवपाचो. कोलवा दर्यादेगेवयल्या चौकाचें सोबितीकरण करपाची मागणी सरपंच सुजी फर्नांडीस हांणी पर्यटन खात्या कडेन केल्या. शुक्रारा कोलवा पंचायती आनी ग्राम उदरगत समितीन कोलवा चौकात जमिल्ली रेंव निवळ केली. कोलवा दर्यादेगेवयल्या चौकाचेर नितळसाण नाशिल्ल्यान पर्यटक येवपाचे कमी जाल्ले. देखून हाचो फटको थळाव्या लोकांच्या वेवसायाचेर जालो अशेंय सरपंचान सांगलें. आज आमी कोलवा बिचीचेर आहाय आनी तुमकां दिसता पडटलें की इतलो माती बिचीचेर सावन उड्डोन ही जाय जाणां हिंगा निसरोन बी पोटाय ट्युरिस्ट येताय त्या बिचीचेर. सो आज पंचायतीन एक इनिशिएटीव घेयली सगळ्या लेबरर्स घान ही माती काडपाक. सो हांव मागोता ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन हितून मातशें कितें चोवचें, कित्याक हें ट्युरिजमाचें कितें माती उबोन बी येता हितून. आनी आतां टेंडर आतां न्यू टेंडर फ्लोट जातलो. आमी एक लेटर पासून धाडल्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटान
हो स्ट्रेच घेच म्हूण तुमी कित्याक जेन्ना हांवें विचारलें टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन तुमगे गार्बेज कसो कलेक्शन न्हू खुंयसो आहा तेदो टेम आमकां इन्फॉर्म केलें मीन्स तेंगे फकत सँड एरिया म्हणून हे वयर तांकां लागना मीन्स स्टँडर्ड हितू इन्क्लूड ना म्हणून सो हे पाट हांवें लेटर केल्या पंचायत सायड की सिल्वर सँड सो हो आख्खो स्ट्रेच घेच म्हूण तेमी फॉर द क्लिनिनस गार्बेज काडपाक आनी ते हितू डिपार्टमेंटा हांव मागोता ही माती काडपाक हे तर एक 15 days पासून ही माती बिचीचेर उबोन एक काळ जाल्याक सगळ्यांक बरें पडटलें आनी हे ट्युरिजमाचेर सगळीं आमी ते कोस्टल बेल्ट आहाय ती ट्युरिजमाचेर जेताय जावं सगळ्यांगेले धंदे आहाय शेकां आहाय इतू आतां ते फी हारी कोत्ताय शेकांचे आतां एक बीच तर बरो ना एक ट्युरिस्ट तर बंद जाले येवपाचे सगळे आमी त्रासां पडटले खोलेकार सो हांव मागोता ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन कितें तरी सफाई कितें करपाचें ब्युटिफिकेशना हे गेस्ट येवपा हिंगा आनी आतां हे आमगे टॅक्सी कार भाव बी आहाय तेंची पोट आहाय तुमकां सगळे आमी इंटरलिंक म्हणटाय तशें कहें ट्युरिजमाचेर गोंयांत ज्यो सरकारी शाळा आसात तांकां स्वतंत्र सैनिकांची नांवां दिता अशें मुख्यमंत्र्यान कांय दिसां आदीं जाहीर केल्लें ते प्रमाण शुक्रारा वास्कोच्या सरकारी विद्यालयाक स्वतंत्र सैनीक रजनीकांत केकरे सरकारी विद्यालय वास्को अशें नांव दिलें ह्या शाळेचें उक्तावण वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान केलें सरकारी शाळेंनी गरीब समाजांची भुरगीं येतात सरकाराच्या वतीन तांकां दर्जेदार शिक्षण दिवपाचो यत्न करतलो अशें ह्या वेळार वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान सांगलें आमचो प्रायम मिनिस्टर आनी आमचो CM सदांच तांचे एक विचार आसा आनी ताचें विजन आसा की एड्युकेशना कडेन कसलोच कॉम्प्रमायज आसपाक ना गरीब मनशाक एक एड्युकेशनान श्रीमंताक दुसरें एड्युकेशन अशें आसपाक जायना आनी त्या खातीर आमकांय सरकारान सांगलां म्हणजे जेन्ना प्रायम मिनिस्टर पसून आयकलो तुमी अश्यो एक उपक्रम घेयात जे लोकां खातीर आसा जे आमच्या भुरग्यां खातीर आसा आनी भुरग्यांक बरें एड्युकेशन ह्या वयाचेर दिवप म्हाका दिसता सरकाराचें जितलें कर्तव्य आसा तितलें आमचे इलेक्टेड MLAs म्हणून आमचेय आसा आनी त्या खातीर हाची अवस्था तुमी पळयल्या हे पुर्तुगीज काळांतलेंच एक स्कूल ते टोटल रिनोवेट करप पावसांत ताका भुरग्यांक बसपाक मेळना मागीर तांकां धांवडावन दुसऱ्या स्कुलांत बसयता थंय अवस्था खूब वायट आशिल्ली सो आमकां दिसलें की हें स्कूल बरें करपाची गरज आसा आमची हेरिटेज सांबाळून दवरता भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवप तांकां बरें स्मार्ट बोर्ड हाडून दिवप तांकां अटल टिंकरिंग लॅब जी स्कीम आयल्या गव्हर्मेंटाचे त्यो हाडून दिवप आनी तांकांय जे प्रायवेट स्कुलांनी एड्युकेशन मेळटा तेंच स्कुलांक एड्युकेशन तांकांय मेळचें हेंच आमचें सगळ्यांचें स्वप्न आसा आनी तें आमी पुराय करपाक फुडें सरल्या सगळ्यां कडेन सपोर्ट करपा खातीर मागता गव्हर्मेंट स्कुलांत खूब गरीब समाजाची भुरगीं येता साद्या समाजाची भुरगीं येता सो तांकां खंय तरी आमी सपोर्ट करप आनी तांचोय रावपाचो दर्जो नाल्यार तांचोय शिक्षणाचो दर्जो वयर वाडोवन तांकांय खंय तरी मेन स्ट्रिमान हाडप हेंच आमचें एक स्वप्न आसा बुधवारा सांजेर सांगेच्या मोडलोवाडा वाठारांतल्या साळावली धरणाच्या कनालांत बुडून एका विद्यार्थ्याक मरण आयिल्लें कनालाक कुशीक संरक्षण वणत नाशिल्ल्या कारणान जीवघेणे घडणुको घडटात फुडाराक अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय हे खातीर कनाला कुशीक संरक्षण वणत बांदून दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या पळयात खबराकार गौरी सतरकाराचो हो खासा रिपोर्ट सांग्या सांजेच्या वेळार 4 सुमार एक दुर्दैवी घटना घडली 13 वर्सांचो 9वीक शिकपी भुरगो रोहित जाधव ह्या भुरग्याक डॅमाची साळावली डॅमाची जे कॅनल आसा तितूंत बुडूंक मृत्यू येयलो तो न्हांवपाक गेल्लो थंय खंय तरी न्हांवता ताका पेंवपाक कळना जालें आनी त्या खातीर ताका मृत्यू येयली अशें गांवकाराचें म्हणणें आसा गांवकारांनी अशेंय म्हणलां की जो कॅनल आसा ताका संरक्षण भिंत नासल्या कारणान कितलेशेच लोक रातचे जे सर्वीस रोडा वयल्यान चलत येता गांव आसल्या कारणान थंय पडोंक शकतात आनी खंय तरी हे कॅनलाक सेफ्टी ना ते खातीर लोक बुडोवन मरता अशें तेंचें म्हणणें आसा तशेंच अशी ह्या सायडीच्यान दुसऱ्या सायडीच्यान एक शाळा आसा पयली ती 4थी शिकोवपाची ती शाळेची भुरगीं केन्ना येवन खेळटा हे उदकांत पडोंक शकता अशें तेंचें म्हणणें आसा सो कोटालेच्या जे गांवचे लोक आसा तेंची एक डिमांड आसा की ताका एक जाळी या संरक्षण भिंत कितें तरी बांदून दिवचें अशी तेणी रिक्वेस्ट PWD मिनिस्टरा कडेन केल्ली आसा पळयात होच तो साळावली धरणाचो कनाल जातून बुधवारा सांजेर सांगेच्या मोडलोवाडा वाठारांतल्या एका विद्यार्थ्याक बुडून मरण आयिल्लें ह्या कनालांत तो न्हांवपाक गेल्लो तेन्ना उदकाचो अदमास ताका येवंक नाशिल्ल्या कारणान हो प्रकार घडलो ह्या कॅनलाच्या कुशीक संरक्षण वणत आशिल्ली जाल्यार हो अपघात घडचो नासलो अशें थळाव्यांचें म्हणणें मेन म्हणल्यार कितें जालां आतां ते 2 जाण भुरगीं गेल्ले आतां आनी हे 2 जाण भुरग्यां एकलो भुरगो पेड्डेर जालो ही दुख्खाची गोश्ट पयली सुवातेर ह्यो एक्सिडेंट हे पळय आसा इन्सिडेंट तो 12वो इन्सिडेंट जाला अशें म्हणजे गांवचे लोक बोवाळ मारता तेन्ना आतां ही पळय पळय
शाळा आसा प्रायमरी ते भुरगे बी सगळे हांगाच येता. आतां केन्ना आनी कितले जायत म्हूण सांगूंक शकना आमी. तेन्ना हांव WRDA कितें मागता, एक संरक्षण भिंत एक घालपाची ना एक फेन्सिंग घालपाचें. जणू खंय दोनी सायडी हे आसा रस्ते आसा, भुरगे डेली आनी जाता तितले बेगीन कितें आसा जितले गांव लागीं आसा कॅनलाच्या थंय संरक्षण भिंत घालपाची ही हांव WRDA कडेन मागता. गव्हर्मेंटान एक आर्थीक परिस्थिती म्हणून तांकां कितें तरी हेल्प करचें, कित्याक तेंच्या घरान कोण ना काम करपी मनीस येता. बापूय ताजो एवरी टायम सीक आसतालो. आवय म्हणलेलें आवय कामाक वयता आनी तेजेर घर चलनासलें. तरी आतां चेडो यंग चेडो एक्सपायर जालो म्हणल्यार कोणाकूय इतलो व्हडलो धक्को लागतलोच घरात. फर्स्ट थिंग म्हणल्यार तो बापूय सीक एवरी टायम 12 म्हयने तो सीक आसता. आवय कामाक वयताली. आतां ते चेड्याची हालत पळोवन म्हाका दिसना की आवय फुडें कामाक वयतली. गव्हर्मेंटांनी कितें तरी हेल्प केलें जाल्यार खूब बरें जातलें आसलें. आनी ते मेला तेजे रिस्पॉन्सिबल म्हाका दिसता गव्हर्मेंटूच आहाय. फर्स्ट थिंग ते कॅनला कडेन काय ना, संरक्षण बीन कांयच ना थिंगा, सेफ्टी सेफ्टी कांयच ना. तेजे सायडीक बांदपाचें लोकांनी कितले फावटी कंप्लेन केला पण कांय तेजे रिस्पॉन्स ना. ह्यो आतां 12th आहा, 12वो मनीस मेला त्या कॅनलात. 11 मनशां मेल्या पयलीं ते तरी रिस्पॉन्स कांयच एक्शन ना तेजेर. 11 मनशां मरता म्हणल्यार गव्हर्मेंट कितें करतालो. आयज धाकटी भुरगीं मेल्या, फाल्यां बायलां मरतले, फाल्यां आनीक कोण मरतलो. ज्या मसर आमच्या तुमच्या दारा मेरेन कितें पावचें ना त्या मसर आमकां तशेंच सर्वायव करचें पडटलें थिंगा. म्हणल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक कितें घरानूच दामून दवरपाचें एवरी टायम 12 वरां. तर गव्हर्मेंट कितें तरी कितें करूंकूच जाय तेच्या लागून. कनला कुशीक संरक्षण म्हणत ना हाचो फायदो घेवन हेर गांवांतल्यान कितल्याशाच भुरग्यांचे पंगड कनलात न्हावपा खातीर येतात. उदकाची पातळी चड आसता, ताका लागून तरणाट्यांक उदकाचो अदमास येयना. देखून तांकां वायट घडणुकांक तोंड दिवचें पडटा. कनला कुशीक सरकारान संरक्षण वणत बांदून दिली ना जाल्यार फुडाराक आनीकूय वायट घडणुको घडपाची शक्यताय आसा. गौरी सत्तरकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. शिवोली श्रीदेवी भवानी रामपुरुष देवळान भवानी देवीचो उत्सव चालू आसा. हो उत्सव फेब्रुवारी म्हयन्याच्या खंयच्या एका मंगळाराक सुरू जाता. तो 9 दीस चलता. देवीची ओटी भरपाक गांवचे तशेंच खूब पयशिल्ले भावीक व्हड संख्येन देवळांत येतात. देवीची मुर्ती फुलांनी तशेंच देवूळ रोशनाय घालून सुंदर अशा पद्दतीन सजयतात. रातच्या वेळार देवळांत गोंदळ पळोवपाक लोकांची खूब गर्दी आसता. सोशल मिडिया एका राती भितर कोणाक स्टार करीत हाचो अदमास लावंक येना. असोच प्रकार बिहारांतल्या एका गायक चल्याच्या बाबतींत घडला. एका गरीब घराब्यांतल्या ह्या चल्याचो गावपाचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर इतलो व्हायरल जाला की हो चलो एका राती भितर बॉलिवूड स्टार्सांच्या नदरेंत आयला आनी ह्या चल्याच्या सुरांची तोखणाय पुराय देशांतल्यान जावपाक लागल्या. रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया, इंसाफ कर दो मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो करम,
हो दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम. उपाट सुरेल गळ्याच्या ह्या चल्याचे नाव अमरजीत जयकार. बिहारातल्या समस्तीपूर भागात एका लहानशा घरात ताचो राबितो. ताच्या बापायचे सलून आसा. सद्दा सकाळी उठल्या उपरांत बॉलिवूडातले एक पद म्हणप आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलाचेर अपलोड करप हो ताचो आवडीचो छंद. ह्याच छंदांतल्यान ताणें 2004 सालांत फामाद जाल्लें दिल दिया है पद रेकॉर्ड केलें आनी आपल्या यूट्यूब अकाउंटाचेर अपलोड केलें. दो करम हो दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम. अभिनेत्री नीतू चंद्रा हिणे ह्या चल्याचो व्हिडिओ तिच्या ट्विटर अकाउंटाचेर शेअर करून ह्या चल्याचो फोन नंबर लेगीत मागून घेतलो आणि ताचे अभिनंदन केले. हे शिवाय अभिनेता सोनू सूद हाणें ताच्या ट्विटराचेर हो व्हिडिओ शेअर करीत एक बिहारी 100 पे भारी अशी पोस्ट बरयल्या. देखून अमरजीत एका राती भितर फामाद जाला. और मेरा एक छोटा सा पेज है अमरजीत जगर के नाम से. तो मेरा सुबह का आदत है कि मैं गाना मतलब रिकॉर्ड करने पीछे चला जाता हूँ और पोस्ट कर देता हूँ ऐसे कि चलो जो जितना मेरा पब्लिक है सुने. मुझे नहीं पता था कि वो वायरल हो जाएगा तो मैंने डाल दिया. तो मुझे एकाएक मैंने ट्विटर खोला था तो कोई एक ट्विटर वाले भैया थे उन्होंने पोस्ट करके रखा था छपरा जिला करके. तो उनका वहां से मेरा वीडियो वायरल हो गया. तो मैं कल बैंक पे कुछ काम कर रहा था तो मेरे को एकाएक भाई ने कॉल किया कि भाई तुम्हारा तो वीडियो वायरल हो गया. एक एंकर है वो मतलब पोस्ट कर दिया. हाँ सच में? तो हाँ अच्छा नीतू चंद्रा जी का भी नाम लिया, वो एक्टर है अपनी. मैंने बोला अच्छा. तो फिर मैं घर पे आया तो सब खंगाला तो ऐसा. और नीतू चंद्रा मैम का जो है उनका कॉल भी आया था. उन्होंने बोला है कि मैं मुंबई बुलाऊंगा. अमरजितान आता मेरेन बॉलिवूडातली साबार पदां स्वताच्या यूट्यूब चॅनलाचेर अपलोड केल्यात. मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा. संगीताचे कसलेच शिक्षण घेवंक नासतना फकत आवड म्हण गावपाची आपली कला जोपासपी अमरजिताक बॉलिवूडातलो जर कोणूय गॉडफादर मेळत जाल्यार ताचे आनी ताच्या कलेचे चीत जातलें हें मात खरें. जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.